आमकां नाका आमकां नाका चावणा कोळसो आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका लोडिंग जेटी आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका चावणा कोळसो आमकां नाका। हांव सोंपयता एकच सांगपाक सोदता की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट दोन गोश्टी कडेन आमकां जुळटा। तशें फॅलिक्स बाबान सांगलें की आरोबी म्हणटा आमकां रोड ओवर ब्रिज आतां डबल ट्रॅकिंग जाल्ले कारणान सगळ्यांक खबर आसा। थोडक्यान उलयता की ह्यो ज्यो रेल्वे गेटी आसा ही रेल्वे गेटी फुडाराक केन्ना तरी बंद जातल्यो आयज नाल्यार फाल्यां येणाऱ्या काळात ह्यो बंद जावपाच्यो। कोस्टल रेग्युलेटरी झोन म्हणून एक क्लियरन्स जेन्ना तूं कोस्टल बेल्टाक कसली गोश्ट तयार करता जेटी जाता ताका CRZ क्लियरन्स दिवपाक पडटा आनी ते CRZ क्लियरन्स आमकां अशेंच पेपरा वयल्यान कळ्ळें तेन्ना आमी परतून गेले तेन्ना म्हणपाक की तुमी खंय तरी डिपार्टमेंट तुमी कोर्टान चॅलेंज करपाचें कित्याक येयले ती आमी मारले आनी तेंकां आयकून घेतले। तर सादारण आमी म्हाका दिसता जून म्हयन्याक आमी ऑगस्टा म्हयन्यान आमी कोर्टान गेले आनी हो कोर्ट हांगासर आसना जे CRZ क्लियरन्स दिल्ली गेल्ली ताका कोस्टल रेग्युलेटरी झोन दिनार तरकर कंपनी लोडिंग एंड अनलोडिंग जेटी ते चॅलेंज आमी पणजे कोर्टाक हायकोर्टाक करूंक शकना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हांगासर करूंक शकना। ते एनवायरमेंटलाची गोश्ट जाल्ले कारणान दोन कोर्ट आख्खे इंडियेन आसा एक दिल्ली आसा NGT आनी पुणा बेंच आसा। तो खास करून आमी पुणा बेंचान कोर्टान गेले फॅलिक्स बाबा आमगेले वर्रेचे वतीन एक पिटिशन फायल केलें आनी परी सावळादे आसा हेणें शेळवणचे वतीन आमच्या गांवचे वतीन तेणें पिटिशन फायल केलें आनी म्हाजे कडेन ती ऑर्डरय आसा कित्याक जी NGTची आमी खास करून पूण थोड्या कित्याक म्हटल्यार की पंचायती कांय करूं नासतना की सगळ्याक पंचायती पार्टी करून आमी सगळे NGT कोर्टान गेले आनी खास करून NGTन आमकां क्लियर हांगा सांगिल्लें आसा की हांव मुद्दम तुमकां ही ऑर्डर वाचून दाखयता। Submit that the appellant would approach to the respondent number 3 that is Goa State Environment Impact Assessment Authority within 8 days which time may be granted to him. We allow him 8 days time for the said purpose of the from the date of the uploading of this order. सरकाराच्या कंपनी होती त्यांचा मॅनेजर प्रकाश नायक म्हणून आशिल्लो तसोच म्हाका दिसता मिस्टर लक्ष्मीकांत कामत म्हणून डेप्युटी मॅनेजर आशिल्लो जगदीश कामत डेप्युटी मॅनेजर आशिल्ले हे सगळे हांगासर दिनार सरकाराच्या कंपनीच्या वतीन येता पूण हांगासर खंय तरी NGTन हांगासर आमी वचून आयिल्ले आसा आमी लोकल रिप्रेझेंटेशन लोकल आमच्या बॉडीन केल्ले आसा पंचायती पूण आमकां खंय तरी हांगासर एकूय रिप्रेझेंटेशन येना हे दाखोवन दिता खंय तरी हांगासर एक कसली तरी हांगासर पॉलिटिक्स चलता आनी आमकां खंय तरी हांगासर अंधारात धरून ब्लॅकआउट करून हांगासर फुडली इन्स्पेक्शन वता हें करपा लागून पूण 2-3 जेन्ना तेणें लास्ट इन्स्पेक्शनां तेणें केल्ली तेन्ना 2-3 केरी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान इटसेल्फ काडिल्ले आसा तांकां। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जेन्ना इन्स्पेक्शन करपा येयले तेन्ना दिनार सरकाराक तेणी 4 क्वेरी काडिल्ली थोडक्यात त्यो 4 क्वेरी वताची ते 4 तेणी शॉर्टकमींग जेन्ना त्या सायटीर येयले तेन्ना तेणी पळयले आनी ते 4 क्वेरी कितें म्हणटा डिटेल्ड एक्सेस टू द रोड टू द सायट म्हणल्यार जो ताका रोड जाय पडटा तो रोड तुवें अजून आयज पर्यंत आमकां दाखोवना म्हणटा तो जो रोड पळय दिनार तारकर करपा प्रोजेक्टा कडेन आपल्या वचपा सोदता तो रोड तेणें त्या टायमार तांकां तो मेळना आशिल्लो पण ती तेणी क्वेरी काडल्या। हांगासर खुबशे मँग्रोव्स ट्रीज आसा ते मँग्रोव्स ट्री म्हाका दिसता ते एक्सपर्ट कमिटी जी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची ते तेणी सांगून येयल्ले आसा। विड्थ ऑफ द रिवर जी आमची न्हंय आसा ती न्हंयची विड्थ तुमी हांगा मेन्शन करूना आनी खास करून प्रामुख्यान एक असो मुद्दो आसा तो लास्ट मुद्दम वाचता खंयच म्हणून आपूण कसलो कार्गो हाडटा म्हणटा आनी आयज पर्यंत सांगूना आपूण कोळसा हाडटा हॅजार्डस हाडटा काय मायनिंग हाडटा खंयच हितून मोडलें ना। आमचे मिडिया भाव आयल्यात तांणी बीन ही मेसेज सरकारा मेरेन पावोवची ही म्हजी तांचे कडेन विनंती। म्हजें कितें सांगपाचें आसलें तें सगळें मनोजान सांगून पयलीं काबार केलां म्हाका आनी सांगपा आनी दवरलें ना तेणें। सो हांव तुमकां इतलें सांगपा सोदतां की ज्यो आतां आमचे कडेन जमनी आसात आमगेल्या ज्या जाणट्यांनी आमकां ह्यो जमनी दवरल्ल्यो त्यो आयज समज आमी ह्या लोकांक दिल्यो जाल्यार फुडें आमची भुरग्यां आमी दितली कितें आमचे भुरग्यां आमी आन्सर कितें करतले। आतां तुमी पळोवपाक आसात ही झाड जेन्ना मारतात झाड जेन्ना वयर मारतले तेन्ना त्या झाडां भितर हांवें आनी एक फावटी अशेंच एक मिटिंगेक संबोधीत केल्लें की आमच्या हिंदू भावांचे जे माटोळेक बांदपाची जितली फळां जी आसा तितली त्या झाडांनी थंय आसा थंय दोंगरार आसा आनी ही समज ती सरकार समज जावं हे कोण प्रोजेक्ट जे करता ते समज ती मारून उडोवन काबार केली न्हू जाल्यार आनीक म्हाका दिसना गांवां रावपा सारकें आसा म्हणून। लोडिंग खातीर आयज शेळवणकार किंवा चांदर आसतले किंवा बाकीचे लोक जे आसा ऑर्डर तांकां रस्त्यार येवपाक पडले आसा कितें जालां मिटिंगेक? रस्त्यार म्हणल्यार एक ऑर्डर दिल्या आनी तेतूंत भितर दिनार तारखानार आपणाली शेळवण जी जेटी येवपा आसा ती विड्रॉ करता अशें म्हणून सांगलां आनी तातूंत भितर जालें कितें तातूंत तेंच्यांनी एक एनवायरमेंटल हितून तेंच्यांनी एक इन्स्पेक्शन केल्लें
आनी तितून भितर तेंच्यांनी आमगे पंचायती बी कोणा पार्टी केलना आनी एक रिपोर्ट दिली तेंच्यांनी आनी थोडी 4 क्वेरी काडल्या रिगार्डींग तो एक रोड दाखय म्हणून सांगला मागीर मॅनग्रोव डिस्ट्रॉय करता मागीर न्हंयची वीट धर तूं हें धर तूं धर सो आमकां कितें जालां आमगे हांगा मातशें कन्फ्युजन जालां की बाबा आमकां कॉन्फिडन्साक येनासतना तेंच्यांनी तें इन्स्पेक्शन केलें कशें ओके सो तेका लागून आतां आमी कितें करता एक लिगल पॉयंट ऑफ व्यू एक वडच्यान आनी लोक सद्या एक जावन सो आमी एक प्रोटेस्ट करपाचो एक प्लॅनिंग चल्ला आमगेलो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचेर सो तेका लागून आज एक आमी पब्लीक मिटींग घेतलेली एक पॉलिटिकल न्ही पब्लीक मिटींग आनी मिटींग लीड केल्ली मनोजान सो आमकां रिस्पॉन्स आज खूब बरो मेळ्ळो आसा पयर ग्रामसभे ऑर्डरचे लोक येयला म्हणून तुमी खंय तरी बेजार आसले आयज तुमकां त्या दिसा पडले सर ना ते ऑर्डरचे लोक आयले ना म्हणल्यार त्या दीस कितें जालें त्या दीस फेस्त आसलेलें सो आमी ते मागीर पळयलें म्हाका दिसलें कितें तरी तेंगे प्रॉब्लेम कितें कन्फ्युजन जालां अशें म्हणून मागीर आमकां कळ्ळें की तेंगे फेस्त आनी कितें तरी त्या भुरग्यांक कुमन्यांव दिवपाक आसलें सो त्या दीस तेका लागून लोक पावले ना सो आज खूब संख्येन लोक एकटेन जाले ते पळोवन आज बरें दिसलें आमकां मनोज बाब सगळे धुरा म्हणटशी तुवें माथ्यार घेतले आसा आनी तुमी एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा गव्हर्मेंट आसलो किंवा ऑथॉरिटी आसली की जर जायना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरचो पडटा म्हणून कित्याक लागून हें करचें पडटा तशें वारंवार आमी जेन्ना लोडिंग जेटीचो जो मुद्दो आसा तो आमी उपस्थित केल्लो आसा खुबशे आमी रिप्रेझेंटेशन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक केल्ले तरी सुद्दां आमी खंय तरी एक नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आमी कोर्टान एनजीटीन एप्रूव केला जे आमी एप्रिहेन्शन क्वेरीज रेज केल्या आमची पिटिशनान त्या पिटिशनाच्यो तुमी क्वेरीज आयकुपाक जाय पूण तेजे पलीकडे वचून आयज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट खंय तरी आपले इन्स्पेक्शन जे आसा तें करता आसा आनी त्याच्या संदर्भात आयज लोक आयज सगळे जागृत जाल्ले आसा लोकांच्या मदीं एक एग्रेशन आसा जर तर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कोर्टाची सुद्दां ऑर्डर आयकना लोकल बॉडीज आहा आनी जे प्रॅक्टिशनर खास करून आमची गांवची गेल्ले तांकां आयकना खंय तरी एक धडक मोर्चा जे आसा ते आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे व्हरतले आनी 2016 हे आमी मोर्चा व्हेल्लो आसा जेन्ना मल्टी कार्गो हँडलिंगचे फॉमेंटो कंपनी प्री एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले ते आमी अशेंच करून आमी तेजो आमी हें केल्लें आसा ते आमी कॅन्सल करून गेल्ले दाखयल्ले आसा आमचो हो इतिहास आसा असोडल्या पंचायत खास करून शेवणच्या वाठारांतल्या लोकांचो आमी दाखयल्ले आमी हो मोर्चा आमी परतून व्हरपाची तयारी आसा मनोज बाब तुमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार भाजपाचें तुमचेंच आसा आज बीजेपीच्याच लोकांक कित्याक रस्त्यार येवचें पडटा हें तेंच्यानी हँडल जायना कशें आसा सरकार आमचो म्हाका आमचे हॉनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां एश्युरन्स आमकां खास करून आमचे एसेंब्लीक दिल्ले आसा शेळवणाक कोणसो येवपाना हांव आमचे हॉनरेबल डायनामीक चीफ मिनिस्टर हांव देव बरें म्हणटा काळजी मुद्दो कितें आसा खंय तरी हांगा आमचे एनजीटी ऑर्डर डिपार्टमेंट लेवलाच्यान मुद्दो हो खंय तरी फुडें वता अशें दिसता आमकां खंय तरी फिशी आमकां डिपार्टमेंट दिसता आमचो सरकार आमचे बरोबर आसा कित्याक आमचे आमदार आमचे बरोबर आसा बाब निलेश बाबा काबराल कुडचडेचो हेणें आमकां ठामपण सांगिल्लें आसा की जो आपूण आसा तो आपूण असली गोश्टी हाडून दिवपाना आनी 2016 हें ताणें प्रूव करून दाखयल्लें आसा वेळोवेळी आमकां ताणें फायनान्शियल जे हेल्प तो फायनान्शियल हेल्पूय आमकां निलेश बाबा आमदार काबरालान केल्लो आसा आमच्या आमदारान आमकां एश्युरन्स आमकां हितून मेळ्ळें आसा हावजानूय मेळ्ळें आसा हांव तो थँक्यू म्हणटा चीफ मिनिस्टर सरकार आमचे बरोबर आसा हें आमकां सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा लोकूय आमचे सगळे जागृत आसा फक्त एक प्रॉब्लम कितें आसा हांगा खंय तरी डिपार्टमेंटाच्या खंय तरी आमकां मॅन्युप्युलेट करून हे फुडें वचपाक सोदता आमी डिपार्टमेंटाचे मोर्चा व्हरता सरकाराक नजरे हाडटा हे डिपार्टमेंट पयलीं चुकता म्हणून शेळवणचें पळय कितें आसा लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी जे आसा ते 2 विलेजींनी येता एक शेळवणा विलेजीन एक व्हरला विलेजीन मुद्दो सेपरेट आसा प्रोजेक्ट जे म्हाका खंयच ना ओन्ली द villages are the different. One is Salwana, one is Hodar. But now the PP, the project proponent Dinar Karo itself agree that he is not having the approach road to going to the his side, Salwana side. But whereas all of us, our villagers know that there is no road at all. It may be to the Salwana, it may be to the Hodar. There is no access. It itself shows that there is some fishy in this department. They are doing this inspection on by its own. हो प्रोजेक्ट शेळवणाचो प्रोजेक्ट जे आहा तेणी कंटेन्शन हितून दिल्ले आसा जेन्ना RTI मेळ्ळा की तेणें सांगला की आपूण जे आपले जे एप्लिकेशन आपूण इटसेल्फ विथड्रॉ करता सिन्स आय एम नॉट हॅविंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर रायट नाव बट अ फ्रेश एप्लिकेशन आपूण जेन्ना फायल करतलो जेन्ना आपलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाता बट अशें साजमातात वर्राय ना तें आनी शेळवण्या ना तें तांकां सांगिल्लें आसा आनी वर्राय ना तर दोनूय एप्लिकेशन एट अ टायम तेणें विथड्रॉ करपाचें नाल्यार जे एक्सपर्ट कमिटी जे आसा एनवायरमेंटाची तेणी ते क्वेरी रेज केल्ली आसा ऑलरेडी इटसेल्फ केल्ली आसा ते एट द पॉयंट ऑफ सेम टायम इट शूड बी विथड्रॉन एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम तेणे इतलें बरें दवरपाक म्हाका दिसता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दवरपाक जाय एक्सपर्ट कमिटी ती तांकां कळटा एनवायरमेंट दृश्टीकोनांतल्यान आनी कांय ना म्हणून हें करपाक लागून सगळे मँग्रुव्ज आसा सगळे आसा मरे हाजेर सगळें तेणीच दिलां हांवें पळय सो आमगेलो आमदार जो आसा तो आमचे बरोबर आसा तेणें एसेंब्लीक क्वेश्चन रेज केल्लो रिगार्डींग दीस कोल हें आनी तेन्ना तेणेंय सांगलेलें की आपूण हें करपाक दिवचो ना म्हणून मागीर आमगेलो CM आमचे बरोबर आसा हितून भितर प्रॉब्लेम आसा ब्युरोक्रसीचो सो मिनिस्ट्री लेवलाचेर हें पावना जे इन्स्पेक्शन करता हे थोडे भितर ऑफिसर आसा म्हाका तरी अशें दिसता पर्सनली की ऑफिसरां भितर कितें तरी तें हें करून जुगाड करून ते भितरले भितर इन्स्पेक्शन करता आनी ते न्यूज मिनिस्टरा म्हणल्यार पावना कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना एलेक्स सिकेर मिनिस्टर हय एलेक्स सिकेर तेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो सो तो मातसो सिनियर मिनिस्टर आनी ताजी हेल्थूय बरी नाशिल्ली सो हांच्यांनी ते भितरले भितर कितें तरी करून
तारकाराल्या ऑफिशियलां बरोबर घेवन आमकां भायर दवरून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. कित्याक हें आमच्या आमदाराकय खबर ना, हें आमच्या पंचायतीक खबर ना, हें कोणाक खबर ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें म्हणून. सो हें डेफिनेटली खंयच्या मनशाक खुशी दिसतलें. सो हेजे मुखार हांव तेंकां एक मेसेज धाडपाक सोदता की तुमी जर असली कितें जर केलें आमकां सांगनासतना फायनली जागो तुमी विकतो घेवं, पूण गांव आमचो आनी आमचो गांव कसो प्रोटेक्ट करप तें आमी जाणा. बरे भशेन जायना, वायट भशेन करया, पूण आमी कितेंय करतले गांव प्रोटेक्ट करतले. आनी तुमकां फुडली ह्या फावटी आमी बरे भशेन करता. आमी प्रोटेस्ट व्हरतले आमगेले एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीचेर, थंय आमी पब्लीक हें व्हरतले, प्रोटेस्ट एक रॅली व्हरतले. सो तें करून पसून जर आमकां जर आउटकम जाय तो मेळना जाल्यार मागीर मुखाल्ली पळोवया कितें करपा तें. मागीर आमकां कायदो आमच्या हाताक घेवचो पडटलो आनी ऑप्शन उरपाना आमचे कडेन. नेक्स्ट टायम सपोज जर पंचायत बॉडीक सांगनासतना कोणीय सपोज हांगसर कितें इन्स्पेक्शन करपाक येयले आनी गांवची नजरेक पडले जाल्यार आमी तांकां स्पेर करपाना. कित्याक आमची पंचायत बॉडी आसा, जर आमच्या गांवांत कसलें इन्स्पेक्शन येतलें आमची पंचायती बॉडी घेवन येवपाचें ना जाल्यार आमी तांकां इंट्रुडर म्हणटले. कित्याक आमची पार्टी आसा, ज्यो कंप्लेनंट पार्टी आसा तांकां घेवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनाक येवपाचें आनी विदावट तांकां घेतले शिवाय सपोज ते येयले जाल्यार ते इंट्रुडर आसतले आनी इंट्रुडरांक आमी एज अ इंट्रुडरच तांकां आमी फेस करतले आनी आमी तांकां फुडें वचपाक दिवची ना. जे आसात आमची शेतां आसात, खुद म्हाजें शेत आसा, शेत आसा म्हाजें पाट आसा. ओके, थंय आमी ते तुमकां विकपाचें आनी आमकां कोसो खावपाचो ते कित्याक म्हणून तुमकां जायो जाल्यार तुमी खंय तरी आनी खंय जाग पळयात, आमकां ते डिस्टर्ब करनाका. हेजे पयलीं आमी हांगा विरोध केल्लो आसा. जावं ते मागीर मेरी गो रावंड म्हणत, मागीर कार्गो हँडलिंग म्हणत. आमी कित्याक आमकां नाका न्ही तो प्रोजेक्ट. जो तुमी प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक, गरीब लोकांक हांगा आनी जे आमची कोण तरी अनएम्प्लॉयड जे भुरगे आसात तांकां जर बरो जॉब मेळटलो आनी जर आमकां लायफ आमगे जर बरें उरतलें जाल्यार आमकां प्रोजेक्ट जाय. ह्यो जर तुमचो प्रोजेक्ट हाडटा तो आमकां कोणाक बरें ना, आमकां हेल्थ वायज नाका आनी आमकां कांय बेनिफीट देता प्रोजेक्टान ना. सो आमचो सगळ्याचो आसतलो हे विरोध. आनी आतां न्ही तर फुडें जर आमकां खंय जर वचपा पडलें जाल्यार आमी रेडी आसतले. तुम्ही पळयतात GNH.